गावडे। सरकारचे काम कितें आसता जाल्यार लोकांक बरी कार्यां फुडें व्हरपाची, तशी ही एक योजना आसा उजाला स्कीम। आज जवळ जवळ 99% गोंयांत सगळ्या घरांत वीज आसा। वीज आमकां भायल्या प्रदेशासून हाडची पडटा। भायल्या प्रदेशासून हाडचे पडटा म्हणजे ते आमकां बिलिंग चार्जीस घेतात। आज केंद्र सरकाराक म्हाजें काम हांव विरोधी पक्षाचो म्हणून कितें तरी सुचोवंकूच जाय सरकाराक, कित्याक हें काम बरें करतात। कितें वीज सगळ्यांक पावयतात वगैरे, हे ह्यो आतां हे बल्ब LED दितले, तेजें कन्जम्पशन कमी आसता आनी लायट बरी पेट्टा। विचार करा आमकां घरात कितले युनिट लागतात ते, आणि त्यामुळे दर महिन्यात आम्ही जेन्ना ₹1.40, ₹1.50 किंवा ₹1.60 किंवा ₹1.80 जेव्हा आम्ही बिल फारीक करतात, तेव्हा सरकार ताचेर प्रत्येक युनिटा फाटल्यान ₹2.13 सरासरी सबसिडी दीत असता, म्हणजे सरकार शोषित असता। आणि त्यामुळे नरेंद्रजी मोदींनी केंद्रात पंतप्रधान पद मिळयतकीर ताणें ज्यो काही दूरगामी दृष्टीने विचार करून काही निर्णय घेतले, तेतून उजाला नावाची योजना हाडली आणि वयल्यान सरकाराक दर वर्सा 5.5 कोटींची बचत जाता आणि अतिरिक्त वीज उरता। अरे आम्ही जर हे सरकार चलयतले जाल्यार मागीर सरकारच्या तिजोरेंत कशे पैसे वाडटले, आणि सरकारच्या तिजोरेंत पैसे वाडयता आसतना सामान्य मनशाचे दुख्ख जो आसा तेचेर आमी कशी फुंकर मारतले हे चिंतूंक जाय।